गोंयांत पर्यटकांची संख्या वाडली म्हूण पर्यटन वेवसायाक ताचो कसलोच फायदो जायना. गोंयांत बरे पर्यटक येवपाचे बंद जाल्यात. बरे पर्यटक गोंयांत कित्याक येनात हाचो अभ्यास करपाची गरज आसा. तशेंच बऱ्या पर्यटकांची संख्या वाडयतलो जाल्यार गोंयांत गोंय पर्यटन मंडळाची स्थापना करपाची गरज आसा, अशें मत आदलो मंत्री आमदार रोहन खंवटेन पणजेंत पत्रकार परिशद घेतिल्ली तेन्ना पर्यटना विशीं विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर जाप दितना उक्तायला. It is not a question of festivals. We need to have an event calendar which will have everything. Festivals, traditions, कितें आसा तें. Goa in tourism sector is failing by the day. Goa is losing out quality tourists. We are only getting quantity tourists. आज तुम्ही कोळंगूटच्या बेल्टान वसात, तेवटेन फुल नॉर्थ बेल्टान वचात, हॉटेलां एम्प्टी आसा, रेस्टॉरंट्स एम्प्टी आसात. लोक गेले खंय, येवना कित्याक? आतां 3 दीस सनबर्न इव्हेंट आसा म्हूण लोक आज दिश्टी पडटात. लोक गेले खंय, टुरिस्ट कित्याक ना हो प्रश्न पडटा. ताजे खातीर इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ओनली सनबर्न एज अ इव्हेंट. सनबर्न इज रिक्वायर्ड, बट वी हॅव सो मेनी अदर थिंग्स वीच आर थ्रू आउट द इयर वीच यू नीड टू बूस्ट टुरिजम. हिंदलँड टुरिजम आसा, कितले टुरिजम आसा जे आमी करूंक शकता. पूण जेन्ना विजनूच ना, then they don't know what they're doing and they're buying only time to go and display Goa in various Berlin and ITB festivals. We are not getting that reciprocation in terms of the tourists that we want. ताजे खातीर एक very serious thought has to be given and ताजे खातीर टुरिजम प्रमोशन बोर्ड हो जावपाचो गरज आशिल्लो हांव लास्ट 10 वर्सां मागता. Tourism promotion board which will not only have government but will also have people from the industry, various people who can come participate and give a plan for the state which can take Goa the next 20 years plan. दोतोर माशेलकारान 2035चो रिपोर्ट दिला 5 वर्सां पयलीं. खंय तरी आमच्या सीएमान म्हणलां की तो एडॉप्ट करूंक सोदता. तो एडॉप्ट केलो विल बी अ व्हेरी गूड प्लॅन, बट सिन्सियरली एडॉप्ट केलो जाल्यार. सो दीस आर द थिंग्स वीच वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सुवर्ण गोंय. ना जाल्यार ते सुवर्ण गोंय, खरें गोंयकारपण इज ओनली स्टेटमेंट्स.